पेडण्या पत्रादेवीच्या रस्त्याची जाल्ली अवतिकाय ही नवी गजाल उरली ना। या रस्त्या कुशीक आता हिरवे पड्डे लायल्यात। परक्यांचे दुःख शीतळ दिसता, पण स्वताक दुखता तेन्ना ते भयानक असता, अशें सुभाषित आसा। पेडणे महामार्गावयल्यान प्रवास करपी दरेकलो हा सुभाषित उलोवन दाखयता। थळाव्या आमदाराक, गोय सरकाराक दरेकलो गाराणे घालता। पेडणे प्रवासांतल्यान वाचयात्रे पापियांनो। पळयात संदीप कामुलकाराचो हो खासा रिपोर्ट। हायवेच्या कामांनी राज्य सरकाराक कसलीच किंमत ना, हे परत एकदा सिद्ध जाला। खास करून धारगळ पेडणे हायवे मजगतीचो जोड सर्व्हिस रोडाचो जो गोंधळ चल्ला तो कितलीशीच आंदोलनां केली तरीय जाग्यार पडना। NH-66 केलो म्हण गोय सरकारान फाट थोपटून वडवीक गायली, पूण जेन्ना प्रवासीच मागतात उपकार करात आनी आमकां वाचयात तेन्ना सरकारची बेजबाबदारपणाच उक्ताडार येतात। बरे रस्ते हे लोकांचेर राजकारण्यांनी केल्ले उपकार न्हू, तो दरेका प्रवाशाचो अधिकार हे राजकारणी केन्ना मानून घेतले काय? थळावे कागाळी करून फुर्योज जाल्यात। नवे नवे आडमेळी ह्या पत्रादेवी ते म्हापसा मजगतीच्या रस्त्यार दिसून येतात। पळयात पुराय बातमी। आमच्या गोयच्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विचारूंक सोदता, आतां हे बेरेगेट तुमी घातल्यात, हे कितें हांगा नाटकाचे पड्डे लायल्यात तुमी? अरे हे लायकीचे तुमचे? आयज तुमी हायवे नॅशनल रोड तुमी जो करतात ताका असले बेरेगेट, ही कितें फकाणां जाल्यार आमची गोंयची जनतेची? काय गोंयची कोणाची फकाणां करता? आतां 15 मिटर डीप खोल आसा, हेतून जर एक सादो मोटरसायकल जावं एक 4 व्हिलर जर गाडी पडली तर तो मनीस गावतलो, ती गाडी गावतली रे? पेडण्यान ही परिस्थिती आहा ती पयले आहा ते हेतून पयले आतां खड्डे हे व्हाळयो पडल्या, हेजे व्हडले व्हाळयो, हेतून स्टेरिंगाचेर ताबो उरना। ताबो उरल्या ना कारणान केन्ना तो काल केन्ना तर एक्सिडंट जाला आनी तेचे सगळे टायर बियर फाटी उरून सामको गेलो। तसले हेतून व्हडल्या खड्ड्यांनी व्हडल्या व्हडल्या गाडयेचो टायर पडल्या उपरांत स्टेरिंग हातीन उरना, ते वाटेंतले त्या वाटेन। गोंय सरकाराक आमच्या सरकारान हें हाडलेलें आहा पळय, मशिनरी हाडलेली आहा, ते बेगीन फास्ट हें मारपाचें, कॅच मारपाचें, मारून घेवचें, रस्ते सारके करचे न्हू। पब्लीक वतात ते गाडयेकाराचो जीव धोक्यान आहा सद्या। पहिल्या परिस्थिती सबंद आख्खो रस्तो देंवन ती सगळी पिड्यार जाल्ली आहा। काल येदो व्हडलो सिमेंट कॉन्क्रीट आसलेलो हे ट्रकान उडोवन गेलो। हे बॅरिकेड्स घातलेले आहा ते बडयांचे आहा, कुट्यांचे आहा, हे रावतले वयल्यान जर कोणें पडत जाल्यार? हे बॅरिकेड घातल्या पळय, ते कॉन्क्रीट भर करून ताका सायडीन पत्रे बित्रे मारून ताका मनशांक सेफ म्हणून कितें तरी करूंक घातलें, पूण हे पयल्या हे पड्डे लायल्या बेश्टे। ते सारके बरी हे स्ट्रॉंग करची अशी मागता हांव सरकाराक। जर अफाट पयसो आयज भारतीय जनता पार्टीचं सरकार म्हणटा आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर बरे रोड दिल्या जर म्हणटा, तर तेंचे नियंत्रणूच ना। फक्त सिमेंट कशें खपपाचे, स्टील रॉड कशें खपपाचे आनी मशिनरी कशी खपपाची, हे सरकाराची परिस्थिती। लोकांक सांगतात कितें ते आमी बरे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला म्हणून। इन्फ्रास्ट्रक्चर जर बरें जर दिला आयज सरकारान, तर आमी पळयता PWDचो इंजिनियर हांगा जे डिपार्टमेंटाचे अंडर जे रस्ते जे येतात, PWD नॅशनल हायवे 66, एकटो इंजिनियर तेंचो रस्त्या सायडी केन्ना दिसना, एकटो सुपरवायझर दिसना, एकटो ज्युनियर इंजिनियर दिसना, एक्झिक्युटीव इंजिनियर कोणूच तेंचे दिसना। आनी हांगा पेडणेचो आमदार हे मतदारसंघात जो येता केन्नाच आमकां रस्त्यार दिसूंक ना। PWD मिनिस्टराक न्हू तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तूं मरे यो आमकां फोन कर, तूं आमकां प्रत्येक फावटी जनता दरबारान सांगलेलें आपूण रस्त्याची काळजी घेता म्हणून। तुका हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड हो 365च्या माध्यमांतसून एक रिक्वेस्ट करून सांगता, तूं यो नाल्यार तुका गाडी आमी हाडटा। तुका कसली गाडी? बरी हायफाय गाडी न्ही, आमी सादी मिडल क्लासचे लोक गाडी चलयतात, ती सादी गाडी आमचे गाडयेन बस, तुका हांव मरे फाटल्या सिटार बसयता पळय। हांव मुद्दम सांगता, तूं गाडयेन बस आनी तुका रस्त्याचें पोजिशन कळटलें। तूं खरोच जर गोंयचो मिनिस्टर आनी गोंयचो गोंयकार जर आहा न्हू, तूं आमच्या गाडयेन बसतलो आनी आमच्या वांगडा येतलो, तेन्ना मागीर तुजे इंजिनियर बी PWDच्या तांकां बरें हायफाय गाडी दी। तूं आमचे गाडयेन बस, सादी 800 गाडयेन तुका आमी बसयता। ते गाडयेन बसल्या उपरांत तुका आमी म्हापशेच्यान सारको म्हणजे पत्रा दिवी 80 ते 70 ते 80 स्पिडीन व्हरून बसयता, तेन्ना तूं आमकां तुका कितें बॉडीक कितले त्रास जातले, तुज्या बॅकबोनाक कितले त्रास जातले, तुका स्पॉन्डिलिसीस नेकाक कितले प्रॉब्लेम जातले हे तुका कळटलें। आनी तुका बॉडीक त्रास जायना फुडें तुका कळटलें, तेन्ना तूं इंस्ट्रक्शन बरोवन घे, डायरी बरोवन घे, नाल्यार सायडीक गाडीक कोणा तरी बसय, हे रस्त्याचे ह्या पॉयंटाचेर पावना म्हणजे इतले प्रॉब्लेम जाला, हे बरोवन घ्या। तुका जर खरोखरच गोंयचो PWD मिनिस्टर म्हणून तूं स्वताहून समजता आनी जनता दरबार तूं घेतलेले म्हणून तुका येवचेच पडटलें हे 365 माध्यमांतून मागता। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।